एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो आम्ही सगळी बरी आसा. आता येयला हांव पणजी नुस्तें आनी भाजी घेवपाक, कित्याक फाल्यां आसा नागपंचमी. सो म्हटलें पणजी येवया आनी कितें आहा तें घेवया म्हटलें. तर शिव जस्ट गेला गाडी पार्क करपाक आनी आयज सामकें रश सारकें. आनी आमी आयज न्ही मातशी लेटूच भायर सरली. अशी आमी न्ही बेगिना येतालीं नुस्तें घेवपाक. जस्ट म्हाका न्ही आमची युट्यूब फॅमिली मेवळें. सो आमकां आयज येवपाक न्ही लेट जालो आनी 9:30 जाली. जस्ट चाय पिली आनी भायर सरले. जस्ट शिवाक रावला कितें घेता नुस्तें कितें आतां पळोवया. आयज तुका मेळ्ळी ती आमची युट्यूब फॅमिली. ती केन्ना व्हिडिओ काडनाका म्हणटा. ती म्हाका मेळटात केन्नाय पणजे, पण ती व्हिडिओ काडनाका म्हणटा. चला नुस्तें घेवया बेगिना बेगिना. सौंदाळे बरं येयला मागाच्या नेरूल. हे पळय बरें न्ही सुंगटां बरी आहा, बांगडे बरे येता. येता 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 राव. चल हे 800 रुपये किलो. सायझी व्हडलेय आसा पळय. आयज इसवण ना न्ही. इसवण एक 2 आसलेले ते व्हडले व्हडले. आयज न्ही बांगडे सामके फ्रेश खूब आसलेले बांगडे. इसवण ना, पापलेट कमी. हांवें न्ही पापलेट घेतला. ते खूब तेंप जालें पापलेट घेवंक ना आनी इश्यूक खातलो म्हणजे पापलेट घेतले आनी बांगडे घेतला हांवें आनी बारीक सुंगटां इतलेच. ओके, सो घेवन जालें आमचें. आतां वयता मार्केटान पातोळची पानां बी घेवपाक. भाजी बी घेवंक जाय, भाजी बी कांय ना. ओके चला. सो हें आसा बांबू शूट. म्हाका ना हांवें केन्ना खावंक ना, केन्ना करूंक ना. तुवें खाला अशें ना? हय खंय शिवाजान खाला खंय. तर अटॅक कर पयलीं पातोळची पानां. बनाना घ्या कळ्ळें न्ही. मियो मियो. सो पानां म्हाका कमी दिसता आयज पातोळची पानां. खंय मशरूम? मशरूम आहा पळोवया मागीर. मशरूम आसा खंय मागीर पळोवया. कशें पातोळची पान नागपंचमी. फुलां आसा ते घेनाका. लास्टाक बरें खातीर जून आसलेले घेनाका. बरें ना तें. आता करू. तांबडी भाजी कशी बरें आमी ते आता करतले हांव भाजी. केन्ना पिकतले पिको चड पिकले नाका. फाल्यां परवा बी जाता. मोमो कशें 150 रुपयाक. पिकोंक ना, 2 दीस लागतले. आनी एक तर काय पिशेन घाल काय. पिशेन घाल बांबू शूट. हा न्ही खाता ते भाजी. आमी केन्ना खावंक ना. कितले जाले सांग असं न्ही. पळय गणपती चित्रशाळा भितर न्ही खूब गणपती आहा. लास्ट इयर गेल्ले हांव भितर. ना असो भितर तुमकां एक झलक दाखयता गणपतीचे. हा सो हांगासर पळयात. लास्ट इयरूय येयल्ले हांव हांगासरूच काडलेले व्हिडिओ. सो म्हटल्यार ते येयलाच न्ही. सो दाखयता तुमकां गणपती. पळय कितले सायजीन धाकटे व्हडले. पयले मरे तुवें ओ बेस्ट हा. जे कितें पॅक केल्लेले आहा पळय ते सगळे बूक आसा. कळ्ळें न्ही. बूक केल्ले. वाव बस हें पळयात धाकटोसो गणपती. क्यूट दिसता सारको. पळयात हो पळय ऋत्वी कसो.
हे स्वामी समर्थ तुझे सांग सगळें हो बरो दिसता. एक्चुअली सगळे गणपती बरे दिसतात पण एक एक कलर न्ही तांकां सामके कोण व्हरता आमी कितें सगळें बूक केला ते हो सामको बरो दिसता. एक अलगूच फील जाता चवथ म्हटलें की हें पळय धाकटे अशें होय बरो आहा पळय पॅक केला एका. बरें दिसता गणपती पयले की जिवाक सामकें की सांगू धाकटे आहा पळय हांगा सकयल बेस्ट आहा गणपती बरे दिसले पळोवन सगळे सायजीन व्हडले धाकटे. सो गणपती पयले की मन तृप्त जालें हॅपी जालें. तृप्तीची मिनींग कितें खबर तुमकां हॅपी म्हणून शिव हॅपी आसता सदी कित्याक तें लायफान तृप्ती आसा. हॅपी ना हॅपी आसा न्ही तेच म्हटलें इथे जीव वाजेन सांगता. ओके सगळें घेऊन जालें. म्हाका जाय आसलें आयज कच्ची केळी फ्राय बीन करपाक. कच्ची केळी ना ते धाकटे नाका ते बरें मोठे आसूंक जाय. ते कच्चे केळी खावपाचे केळी ते तूं म्हणटा धाकटे कच्चे अशी ना वया एक्झिबिशन येयला रक्षाबंधन 12, 13, 14, 15, 16 कला खतमीन आयच्या स्टार्ट ना आयज 15 12 तारीख ठरला हय. सो निरफण आसलेले पण ते मातशें बरें नासलेले. लास्ट टायम न्ही हांव पणजे येयल्ले एक निरफणच घेतलेले घरा येवन कट केले आनी फ्राय केले जाल्यार कडू कडू लागपाक लागले. तो म्हटलें नाका म्हटलें घेवपाचें आनी ते सामकें जाम जालेले. असं म्हटलें सगळें घेतलें पातोळीची पानां. आतां अळूची पानां घेतला तर म्हाका अळू वडी करूंक जाय कळ्ळें न्ही. केन्ना करतलें पळोवया आयज जावचें ना की आयज आतां घरा वचूंक जाय बिगिने बिगिने रांदूंक जाय कित्याक हेका वचूंक जाय न्हिदूंक जाय हांव न्हिदतलें हेका आतां कामां वचूंक जाय तोरांक. सो बेगिना बेगिना रांदता फ्राय बीन करता भाजी बिजी करता बेगिना बेगिनाच तेका मागीर कामां वचूंक जाय न्ही. सो तेका लागून ओके. सो जाल्यार 10:30 जाली वत सामकें कडक पडला जाल्यार घरा वचून मेळटा तुमकां. सो पावलें हांव घरा बेगिना बेगीन नुस्तें क्लीन करता की शिव आसा इशिका पळोवपाक टेंशन ना की ताका वचूंक जाय न्ही बेगिना. सो सगळें सामान काडटा मागीर हांव जस्ट हांवें पीठ ऑर्डर केल्लें आत्तां येयली खंय तो ताका जीपे करूंक जाय. गंवाचें तें म्हाका दिसता कितें हें ज्वारी आनी गंवाचें पीठ आनी तांदळाचें पीठ. ओके. सो तें आईचें सामान काडटा सो हांव तुमकां दाखयता नुस्तें कितें हाडलें आनी बेगिना बेगिना हांव क्लीन करता. रितू सांग ताका कितें हाडलां तें आपूण सांगता म्हणटा आनी पापलेट पापलेट सायजीन न्ही तर व्हडले हाडूंक ना हांवें इतले धाकटे आसा फ्रेश ए तूं हात धू मागीर. बांगडे हाडले हांवें हे पळय आणि बारीक सुंगटां हाडल्या 200 रुपयाचे आनी सुंगटां बारीक सुंगटां हाडटाच हांव पण आयज हे सुंगटाचें कांयच करचें ना फक्त फ्रायच करतलें आयज. पळय बांगडे फ्राय करतले थोडेशे पापलेट फ्राय करतले. सो फ्रिजीन न्ही बारीक सुंगटां उजरलेले आसा सो आई अंपाले आपूण सुंगटाचें हुमण करता. आनी काल मशरूम करी केल्लें न्ही सो मशरूम करी आसा. तुवें म्हणटलें कालचे बिचे खाता म्हणटलें सो आमकां न्ही इल्ली न्ही राव रे आमकां न्ही इल्ली करपाक कळत ना चित्ता आमी इल्लेशेच करया आयच्या पुरताकूच करया पण न्ही आमचे न्ही उरताच. सो कितें करतलें उरलें की तें मागीर नेक्स्ट डे खावचें पडटा न्ही उडोवपाचें आमकां हें ना. सो मशरूम करी आसा आनी सुंगटां बारीक सुंगटां आहा इल्लेशें आहा तें हुमण करता आनी हें आयज फ्राय करतलें आनी ते बारीक सुंगटां दवरतलें फ्रिजीन. सो इशूकाक न्ही आयज नुस्तें हांव बॉयल करतलें ताका तें मसाला लावन फ्राय करचें ना. तो मागीर मातशें ताका तिखट लायलें आनी तो मागीर खावपाक हें करता. ओके दाखयता तुमकां हांवें काडलें हांगा सगळें सामान भाजयेचें सामान तर तुमकां दाखयता. अरे पीठ जावं तें फुट्ट तूं वता. तर कुकुंबर हाडला. कुकुंबर न्ही थंड एक्चुली पण म्हाका न्ही तवशेचें कोशिंबीर केलें न्ही दही घालून खूब बरें लागता. सो घेतलें हांवें 100 रुपयाचें आनी हें 50 रुपयाचें अळू केन्ना कळ्या अळू वडी पानां म्हाका कमी दिसता आनी भितर देठ म्हाका चड दिसता. सो आमी ते देठ खायना चड पण ते हेजे रोस करतात कळ्ळें न्ही अळसांदे बीन घालून. ड्रमस्टीक घेतला पळयात आनी केळी हे केळी न्ही दालसाठी म्हणजे बरें आसता हेंचें कित्याक चड दीस उरता आनी पिड्ड्यार जायना. आनी हें हाडलां हें मोगे न्ही हे चिबड खबर ना कितें तें शिवराताक घे म्हटलें घेतलें पण चिबड ना हांवें ताका कच्चेच दी म्हटलें कित्याक खबर आहा तें मागीर फाल्यां खावचें ना नागपंचमी पातोळ्यो खावंक जाय. पातोळ्याचीं पानां चिटकी हाडला तांबडी भाजी करतली आतां तांबडी भाजी करतले आनी हें घेतलां हाडलं हें पळय हें फाल्यां करपाक मूग घालून करपाक फाल्यां आनी थोडेशें नाल्ल हाडला हांवें. कितें रे
तुम्ही आठवली वाज बरोबर आसा वास बरें येता ते हळदीचे पान ते वास येतलो जाल्यार ओके आनी कांय ना इतले सो आई सगळें काडून दिते हांव हांगा नुस्तें क्लीन करता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आयज कितें आहा शुनात आयज कितें आहा आमच्या युट्यूबाक 4 वर्सां जाले 4 इयर्स आमच्या युट्यूबाक आमच्या युट्यूबाक 4 इयर्स जाले एक 3-4 दीस जाले हांवें व्लॉग करूं नासलें म्हाका थंडी जाल्ली न्ही सो म्हटलें आयज करया बारीकशें सेलिब्रेशन तांबडी भाजी नुस्तें फ्राय सुंगटाचें हुमण आनी मशरुमाचें हुमण नुशी ना मशरुमाची करी सो हेच्या बद्दल मातशें मागीर उलोवया आमी ओके सो युट्यूबाक 4 वर्स जाले ऑगस्टान हांवें स्टार्ट केलेलें युट्यूब कळ्ळें न्ही आनी कळकूच ना कशें 4 वर्स जाले तें कितें जालें तुका आतां पप्पा वांगडा बस आतां हांव तुका घेवचें ना आतां पप्पा वांगडाच बस तूं तें दार ओपन केलें की तो उलटा चल ओके आनी हें दार बंद करून न्ही आमचें कांयच कामां जायना म्हाका तें लायक ना दार बंद करून काम करपाक पण हो परत परत भायर वयता ओके चला क्लीन करता नुस्तें सो जालें म्हाजें इशूकाक नाळयलें आवय तेन्ना थोडे त्रास ना पांया कडेन नुस्तें साफ करता हांव पांया कडेन येता हें करपाक नाळय का ताका सो हांवें नाळयलें म्हणटा शिवता तूं कपडे घाल ताका कित्याक तुका हें सद्या चान्स मेळना न्हू शिवना शिव ताका कपडे घालता ओपन आहा तो ताका दाखयना हांव सो ताका म्हणटा तूं कपडे घाल जालें म्हाजें सगळें आई ते नुस्तें मसालो लायता आमी फ्राय करतले सुंगटाचें हुमण बीन जालें फक्त तांबडी भाजी करपाचें उरलां सो म्हटलें इशूक मातसो ऋतीक मातसो घरा आसलें मातशें बरें पडटा खूब हेल्प करता सो हांवें ताका म्हटल्यार काल रातचें घालता हांव कपडे मशिनान सो म्हटलें कपडे सगळे घेवन यो मशिनांतले काडून ते सुकयता सगळ्यांनी मेळून काम केलें बरें पडना जायना सगळें करपाक सो ताका आतां वचूंक जाय न्ही कामां बेगिना सो ताका लागून आमचें मातशें गडबड आसता सो आई म्हणटा तांबडी भाजी खंय जून जाला खंय म्हाका कळकूच ना दिसता बरें म्हण हाडलें हांवें शिव घे गे म्हणटा ताका लायक तांबडी भाजी जून जाला खंय तें आनी एकदां भाजी जून जालें न्ही मागीर तें बरें लागना तितलें खावपाक सो म्हटलें बरें गॅस स्लो फ्लेमीन ताका हें करता सो हांगा इशूकाक आयज पापलेट बॉयल केला ओके आनी नुस्तें लायलो मसाला फ्राय करता बेगिना भाजी जालें सुंगटाचें हुमण जालें शिव न्हिदलो हांवें म्हटलें आतां भितर वचून न्हीद म्हटल्यार आतां 1:30 जाली ताका वचूंकूच जाय तो न्हिदलो ताका न्हीद येता इशूक अजून उठोंक ना तूं चल हांव नुस्तें फ्राय करता बेगिना सो म्हाका न्ही लास्ट टायम एक कमेंट येयलेलें तूं नुस्तें फ्राय करता इल्लेशें तेल घालून फ्राय करता तें बरें फ्राय जाता हय इल्लें तेल घालून सुद्दां न्ही नुस्तें बरें फ्राय जाता आमगेर पयलीं पचपचीत तेल घालतालें नुस्तें फ्राय करपाक आनी पचपचीत तेल घातल्यारूच तें बरें जाता फ्राय सो मागीर तुमकां खबर आईचें तें एज जाल्लें आसा तिका चड ऑयली खावंक जायना तुजे वांगडा आतां आमी चड ऑयली खायना कित्याक चड ऑयली बरें न्ही कळ्ळें तुमकां न्ही थोडेंशें तेल घालून फ्राय करपाचें कितें जावं कापां जावं नुस्तें जावं इल्लें तेल घालून फ्राय करपाचें कित्याक चड हेल्थाक तेल बरें न्ही आई लागून आतां आमी मातशें कंट्रोल करतात स्वीट खावपाचें मागीर नुस्तें फ्राय करपाचें सो आयज आमचे 4 वर्स कंप्लीट जाला युट्यूबाक सो चिंतलेलें की बारीकसो केक कटींग कितें करया सो केक हाडलें न्ही कोण खायना आई तरी आतां स्वीट खावपाचें खूब कमी केलां आईचे बड्डे केक हाडलेले शिवाचे बड्डे केक हाडलेले ते स्वीट जाता न्ही खावपाक सो ताका लागून कांयच नाका म्हटलें नुस्तें खावया म्हटलें आई 4 वर्सां न्ही युट्यूबाक नुस्तें खावया स्वीट बीन कांयच नाका ऋतिकूच चड खावपाक सोदना केक बीन ताका लागून न्ही कांय नाका म्हटलें सो तुका दाखयता हांव नुस्तें न्ही खूब कमी म्हणजे खूब कमी ड्राय अशें हांव फ्राय करता नुस्तें तुमकांय सांगता चड तेल घालून फ्राय करनाका तेल चड हेल्थाक बरें न्ही कळ्ळें तुमकां न्ही सो आमी काय डेली नुस्तें फ्राय करना जे कोण डेली खाता नॉनवेज सो तें डेली ऑयली बरें न्ही सो तुमकां दाखयता मागीर चड तेल दिसता चड तेल घालना स्टार्टींग जेन्ना घालतना तेल घालता तितलेंच मागीर एकदां टर्न केलें की तें थोडेंशें तेल घालता चड तेल घालून आनी हांव फ्राय करना नुस्तें चडू बरें नुस्तें ताका लागून सो चला जेता आमी हें थाली म्हाजें पळयात शीत भाजी करी आनी म्हाका न्ही पापलेटाचे हेड न्ही खूब लायक शिवाक लायक ना म्हाका पापलेटाचे हेड किंगफीश हेड बांगडा हेड म्हाका खूब लायक आनी हें घेतलां कुकुंबर सो हें आसा आमचें आयज युट्यूबाक 4 वर्स जालें म्हूण थाली थाली नुस्तें आसलें शीत इल्लें घेता आई म्हणटा थाली व्हडलें घेवपाचें खंय भाजी थोडी घेतला हांवें शीत कमी घेतला कित्याक भाजी खूब म्हाका लायक तांबडी भाजी बरें जाला मातशें जून आसलेलें न्ही ना भाजी बरें खा म्हणटा ऋतिका इश्काकूच थोडेशें खावयतलें थंड खंय न्हू तें तांबडी भाजी मातशी थंड पण इल्लेशें खावयतलें हांव
थंड म्हणून न्ही काय तशें म्हणजे हें करूंक जायना भुरग्यांक दिवंक जाय इतलेशें खावयतलें हांव ताका अजून न्हिदला म्हटल्यार आमी जेवून घेता ओके मागीर मेळटा तुमकां ओके सो व्लॉग एंड घेवपा आयलें हांव भितर बसलें भायर कोण येयना आमगेर सो म्हटलें तेमी उलयता आनी म्हाका तो व्लॉग एंड करूंक जाय मागीर म्हाका याद उरना व्लॉग एंड घेवपाक ओके सो आयचो व्लॉग बारीकसो आसलेलो आनी आयज आमी म्हाका आयज आसलेले आयचे म्हणजे 4000 म्हणजे 4 वर्स जाले आमकां युट्यूबाक सो म्हाका आयज पापलेट खावपाची खूब रूच येयल्ली सो म्हणजे आयज स्पेशली म्हाका पापलेट हाडूंक आसलेले आनी ताका लागून गेल्लें हांव सो पापलेट म्हाका मेवळें सो बारीकशी सेलिब्रेशन म्हणजे अशेंच जेयलें खालें ओके केक कटींग कांय करूंक ना सो 4 वर्स जाले आमचे युट्यूब हांवें स्टार्ट करून आनी सगळ्यांक थँक्यू तुमकां म्हणटा की तुमकां पयलीं थँक्यू म्हणूंक जाय युट्यूब स्टार्ट केलें म्हणून जायना लोकांचो सपोर्ट आसूंक जाय मोग आसूंक जाय जाल्यारूच ताका युट्यूब हय का न्ही तुमच्या शिवाय हें युट्यूब कांयच न्ही कोणी जावं जेन्ना कोणी एक न्यू युट्यूब स्टार्ट करता तुमी व्हिडिओ पळयल्यारूच न्ही ते फुडें सरतले सबस्क्रायबर वाडटले हय का न्ही सो सगळ्यांक तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा मनाच्यान तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा आयज तुमकां लागून हांव हांगा आसा कळ्ळें तुमकां न्ही आनी ऑगस्टान स्टार्ट केल्लें हांवें स्टार्टींग हांव हिंदीन करतालें आनी हांवें फर्स्ट व्लॉग केल्लेले आमच्या कुलदेवताक गेल्लें हांव माद्दोड म्हालसा टेंपल तो म्हाजो फर्स्ट व्लॉग आसलेलो आनी हांव हिंदीन करतालें कशें तुटके फुटके हिंदी म्हाजें कळ्ळें तुमकां न्ही सो कशें 4 वर्स जालें हें कळुकूच ना पण बरे दीस पयले वायटूय दीस पयले हे युट्यूब जर्नीन कळ्ळें तुमकां न्ही आनी ते आसतात अशें न्ही की युट्यूबरच न्ही खंयच्या लायफान एक केन्ना तूं एक बिझनस स्टार्ट करता तेतून एक बरे दीस पळोवंक मेळटा आनी वायटूय दीस पळोवंक मेळटा अशें करून तूं फुडें सरता सगळें तुका फेस करचें पडटा युट्यूब हेच प्रॉब्लम हेच कळ्ळें तुमकां न्ही युट्यूबार तुका सगळें फेस करचें पडटा जाल्यार तूं फुडें सरता सो सगळ्यांक तुमकां हांव मनाच्यान हांव थँक्यू म्हणटा कळ्ळें न्ही आयज तुमी म्हाका सपोर्ट केला तुमी म्हाका हांगा हाडला सो मनाच्यान तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा कळ्ळें तुमकां न्ही सो आनी कांयच ना थँक्यूचो वर्ड खूबच कमी तुमकां कळ्ळें तुमकां न्ही सो आनी कितें म्हणटलें हांव थँक्यूच म्हणटलें कळ्ळें तुमकां ओके चला सांज जाली आतां हांव आई इशू वयता वॉकिंगेक मातशें भायर वॉक करता जस्ट आत्तां पावस पडटालो पावस गेलो सो आईचें आतां मातशें नी पेन बी खूब कमी जाला सो म्हटलें चल म्हटलें वॉकिंगेक हांव येता म्हटलें सो फाल्यां हॉलिडे आसा टेंशन ना फाल्यां नागपंचमी तो गेला गार्डनाक खेळपाक ओके सो मातशें एक रावंड मारून येता ओके चला आयचो ब्लॉग कशें आसलेले कमेंट करा आवडना जाल्यार तुमी डिसलायक केला आतां कांयच प्रॉब्लेम ना कळ्ळें तुमकां न्ही सो जें कितें डेली रुटीन आहा तेच तुमकां हांव शेअर करता सो आयचो ब्लॉग कशें आसलेले आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्ळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर